नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मूर्ती क्रॉस फोडटल्यांचे परत चाळवले। मडगांव कालकोंड्यार नंदी तुळशी वृंदावन फोडले। कुडतरे रायतोळे फोडलो खुरीस। 3 दिसा फाटी चांद्रा पारोड्या मोडिल्ले 3 खुरीस। मुख्यमंत्री म्हणतात तणाव करपा खातीर समाजकंटक नियोजनबद्ध आणि मुद्दम करतात। आसती टेक्नॉलॉजी वापरात, गुन्यांवकारांक सोदात, पोलिसांक लायल्या कामाक। जीएसटी कमिशनर म्हणटा ट्रेडर पसरकारांनी काचाबोल जावपाची गरज ना, फक्त रिटर्न फायल करपाची ऑनलायन। कमर्शियल टॅक्स ऑफिसांत हेल्प डेस्क, इनवॉइस चलता हँड रिटर्ना वरवीं करेक्शनाची तरतूद। मडकय गावणे खून, बायलेचो खून करून घोव फरार। राती भितर पोलिसांनी धरलो। आतिश नायकान कुशान घुसमटावन मारले तनुजा नायकाक। सुत्रां सांगतात दुबावाचेर खून। आनी नीट एंट्रन्सा वेल्यान अंदूय मेडिकलाच्या एडमिशनाचो घोळ। नीटाचो रिजल्ट येवचे पयलींच एडमिशनां बंद। 100 भुरगीं हुमकळ्ळीं। सीएम म्हणटा खंय एडमिशनां परत ओपन करात। आणि साश्री तालुको सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल सर्त मडगावचे होली स्पिरिट जिखले। दक्षिण गोंयांत मुर्त्यो फोडटल्यांचे परत चाळवलां। 3 दिसांत तिसरे फावट खुरीस फोडलो। रातीं कुडतरे रातोळे फोडलो। कालकोंड्यार कृष्ण मंदिरांत नंदी आनी तुळशी वृंदावन फोडून उडयलें। 2 दिसां फाटीं पारोड्या आनी चांद्रा आल्मा खुरीस धरून 3 खुरीस मोडिल्ले। 7-8 वर्सां फाटीं अश्योच एकार एक मुर्ती आनी क्रॉस फोडटाले। आज मेरेन पुलिसाच्या हाताक कोणूच लागिल्लो ना। धर्मीक थळांनी मुर्ती आनी क्रॉस मोडून शांतिकाय इबाडपाचे नीच यत्न करपी परत एक्टीव जाल्यात। सोमारा राती कुडतऱ्या रायतोळ्या खुरीस फोडलो। कालकोण्यार कृष्ण मंदिरात नंदी आनी तुळशी वृंदावन फोडले। लोकांनी हे गजालींचो निशेध केलो। पुलिसांक कोणूच हाताक लागना हाचो लोकांक हुस्को। आमचो क्रॉस तोडून आमकां म्हाका खूब दूख जालें आनी हे पळोवन आनी जे गांवचे लोक आसा ते फुडें येयला आनी बरे भशेन तांकां सोदून काडूंक जाय कोण करता हे आमचे चांदो लगून क्रॉस तोडला चांदो आतां सेकंड क्रॉस जाला आनी सगळें एक्शन घेवून जाय दिसता न्ही आनी फुडें व्हरून तेन्ना म्हाका सकाळीं एक फ्रेंडान फोन केलो अशें हांगा फोडला म्हणून आपूण मातसो कामार बिजी आहा तेन्ना आपूण मातसो वचून पळय मागीर हांवें रोखडो पुलिशे फोन मारलो तुमकां फोन मारूं आपयलें तेन्ना हें आतां कितें जालां कंटिन्यू जाला काल चांद्रा फोडलो आज बाबा हांगा फोडलो आनी आतां म्हाका कोणें न्यूज दिला रायतोळे फोडला म्हणून पूण हे आतां सगळें हो जातीवाद करपाचो म्हणून पूण प्लॅनिंग आसा कळ्यान जर हो जर खुरीस बी मोडटा आसतना कोणी आमकां गांवच्या लोकांक सांपडलो आमी तेजे हातपाय मोडटले आनी दुसरें म्हणल्यार पुलिसांनी पयलीं हांगासर कस्तो दवरपा जाय सगळें कितें जालां चड फोर्स आसा ते मिनिस्टरां फाटल्यान लागला ते सगळी वाट लागता हरशीं गोंयच्या मिनिस्टरांक कोण खायना हांगासर जाता तितलें हांगा लोकांनी घर काल हांगा आख्खें घर बंगलो फोडलो आनी जे चोर बरें सांपडटा ते मेळना जाल्यार लोकांक निमानाश्टा कायदो हातीन घेवचो पडटा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा हांगासर हाजेर म्हाका दिसता आमच्या पुलिसांनी एक्शन घेवचें जेन्ना रातचें पेट्रोलिंग करता आसतना तांकां पळोवचें आनी अदीक करून आमचे आमदार जे क्रिस्तांव आसात ताणें जे लक्ष घालचें अदीक करून आमचे क्रिस्तांव मोत्री आसा म्हाका दिसता ते आयज पासून उठोवंक ना इतले आमचे गोंयांत इतले कास घोळटात जाल्यार हांव मागता गोंयच्या मंत्र्या लागीं जे क्रिस्तांव आमदार आसात मंत्री आसात तांचे लागीं जाल्यार इतले बेगीन एक्शन घेवचें जाता जाल्यार कालकोंड्यार कृष्ण मंदिरात नंदी आनी तुळशी वृंदावन मोडले। हे कर्म कोणे तरी मुद्दाम पेटोवन घालूंक म्हूण केला हे लोकांकूय खबर। राती अन्यान कोणी म्हूण कोणा आमकां खबर ना सकाळच्यान आमी उठले तेन्ना आमकां कळ्ळां की आमची नंदीची देवळांची नंदीची मुर्ती आनी तुळस दोनी मोडलेले आसा। आमकां कोण तें कांय कळोंक ना पूण जे कोणी कितें केलां पळय न्हू तें बरें करूंक ना आनी अशें केन्ना करचें न्हू देवाच्या हितून पुलिसांनी जाता तितकी स्ट्रॉंग एक्शन घेवची आनी कोण आहा तांकां धरून काडचें। फाटीं 3-4 दिसांनी जे चल्लां हाजेर दिसून येता कोण तरी म्हणजे मुद्दाम एक हेट्रेड स्प्रेड करपाक मिसअंडरस्टँडींग धर्मा भितर हे स्प्रेड करपाक मुद्दाम करतात आनी हें अशें करप न्ही कित्याक एक आमचो पिसफूल स्टेट जावन आसा सगळे आमी कॅथलीक मुस्लीम हिंदू बराबर हे रावता आमी कम्युनल हार्मनी घेवन आनी हे मुद्दाम
चाळोवन घालपा खातीर कोण तरी एक गँग आसतले आनी तांकां सामकें कशे भाशेन तांकां धरून काडून तांकां तांचें स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाकूच जाय कित्याक हें वाडत वयतलें ना जाल्यार अननेसेसरी कम्युनल टेन्शन स्प्रेड जातलें सो हे कारणाक लागून पुलिसान तांकां जाता तितले बेगीन रावंड अप करून हें बंद जावपाक जाय. DIG रुपिंदर कुमारान मडगांवां पुलिसांची मिटींग घेतली. इतली वर्सां एकलोय पुलिसांच्या हाताक लागलो ना. आता खंय पुलिस तांकां धरतले. अभी जो रिसेंट ये डेसिक्रेशन ऑफ सिंबल्स का जो इशू हुआ है 2-3 दिन के अंदर, उसके लिए हमने थोड़ा स्ट्रेटजाइज किया है, थोड़ा आपस में डिस्कस किया है कि किस तरह से इसको हम टेकअप करें एंड हाउ टू कैच द कल्प्रिट्स एज सून एज पॉसिबल. देयर इज नीदर फेलियर ऑफ द पुलिस और ना ही पुलिस कम है. इंसिडेंट्स हुआ है एंड वी विल सी टू इट दैट इट इज स्टॉप एंड दिस पीपल आर कॉट. प्रुडंटा खातीर सावय डायस. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा समाजीक तणाव करपा खातीर म्हूण समाजकंटक ह्यो गजाली नियोजनबद्ध आनी मुद्दम करतात. ताणें पुलिसांची उंचेली मिटींग घेतली. आसा ना त्या तंत्रज्ञानाचो वापर करून गुन्यांवकारांक सोदून काडात म्हूण ताणें पुलिसांक कामाक लायल्यात. Last few days we have noted attempt by few miscreants who have been damaging crosses, various idols, Tulsi Vrindavan, particularly from Chandor to Madgaon Belt, Kepen Madgaon Belt. त्यामुळे हांवें एक पुलिसीची मिटींग आपयल्ली आनी हे कोण करता तो मुद्दम करता, प्लान करून करता हाजे बद्दल आमकां शंका ना. कारण चांदोर जातकच हांवें ऑलरेडी पुलिसीक टायटन करपाक लागले. अकॉर्डिंगली पुलीस पिकेट्स वेर देर. ज्या जाग्यार ही घटना घडल्या म्हणजे एक चांदोर हांगा आमच्या कुडचड्या वचपाचें हांगा थंय जालो, थंय 6 वरां पर्यंत कांयच जावं नासलें कारण पुलीस पिकेट थंय 5:30 पर्यंत आशिल्ले रातचे करता. 6 o'clock one of the person who regularly visits that cross, for example, he had offered his flowers at 6 o'clock. So it's someone is keeping watch and doing it. Normally कर आणि पळून वच ही एटिट्यूड रातची आसता. पण बिकॉज देर वर पुलीस पिकेट एवरीवेअर देर अपियर्स टू बी एन specific attempt to try and create some sort of a tension in the state. I have issued direction to the police to use all kinds of methodology, including use of technology, getting Google Maps. I also told them to check up whether Google can provide us 24/7 mapping of the state whenever required. There is other technological also besides human intelligence. And come down very heavy on this kind of things will not be tolerated, and the culprit will be, when found, will face the music of the state. So you are one such miscreants to that the government will evoke NSA, National Security Service. पयली धरूनी मरे धरल्या नंतर कितें करपाचें कडक भुमिका घेतले इतलें तुका सांगलें. नॅशनल सेक्युरिटी लावयता प्रोवायडेड इट इज एप्लिकेबल. आय कांट predict that it is applicable. It depends on what is the kind of nature of the person who is doing it. जीएसटीचे ट्रेडर्स आणि पसरकार काचाबोल जाल्ल्यान गोंयचे जीएसटी कमिशनरान तांचे खातीर खुलासो केला. जीएसटी खाला प्रत्येक गजाल ऑनलायन करूंकूच जाय अशी ना. फक्त रिटर्न ऑनलायन फायल करपाचें. इनवॉयस हँड रिटर्न करूं येता. रिटर्नात चुको जाल्यार फुडल्या रिटर्ना वरवीं दुरुस्ती करपाची तरतूद आसा. ट्रेडरांक ऑनलायन रिटर्न भरपाक आदार करपाक जाय जाल्यार खंय कमर्शियल टॅक्स ऑफिसांत हेल्प डेस्क दवरला. जीएसटी उपरांत ट्रेडरांच्या परिस्थितीचेर प्रुडंटान सोमारा रिपोर्ट केल्लो. इनवॉयस जो आसा पळय तो लोकां मदीं एक असो हें जाल्लो आसा मिसअंडरस्टँडींग की तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करपाक जाय म्हणून. अशें खंयसरूच कायद्यान बरयल्लें ना की तो कंप्युटरार जनरेट करूंक जाय म्हणून.
तो तुज्यान मॅन्युअल बिलिंगूय करूं येता इनवॉयस. फक्त जो बिझनस टू बिझनस एक वेपारी दुसऱ्या वेपाऱ्याक जेन्ना विकता तेन्ना ताका सर्टन फिल्ड्स आसात कंपल्सरी, म्हणजे त्याचो नांव, पत्तो, त्याचो GST नंबर, ते टॅक्स चार्ज करपाक जाय, अशें जे तेजी गरज आसा. टॅक्स इनवॉयसाची जी सर्टन 15-16 कंपल्सरी फिल्ड आसा ते त्या इनवॉयसाचेर आसपाक जाय. आनी जो कस्टमराक विकता, एंड कंज्युमराक विकता, तेणे तो सप्लाय बील म्हणून दितले. आदी जे कॅश मेमो म्हणटालो तसो आतां सप्लाय बील जो आसा ताचेर तेजें नांव, एड्रेस, टीन नंबर हो आसतलो. तो मातसो सिंपल आसता टॅक्स इनवॉयसा पेक्षा. पूण अशें ना की कंप्युटरार जनरेट करूंक जाय म्हणून अशें खंय ना. ओके, तेंच्या आनी एक समज आहे की आता GST लागल्या उपरांत तेंच्या ऑफिसान वा तेंच्या दुकानार एक कंप्युटर घेवन मनीस अकाउंटंट बसोवचोच पडटलो म्हणून अशें कितें कंपल्सरी ना? अशी कांय गरज ना. आतां कंप्युटर लागतलो केन्ना की जेन्ना ताका रिटर्न फायल करपाक जाय, दुसऱ्या म्हयन्याच्या 10 तारीख पर्यंत जे रिटर्न फायल करपाक जाय तेन्ना ताका, कारण सगळीं रिटर्नां ऑनलायन आसा, पेमेंट ऑनलायन आसा, 10,000 वयलो जो आसा तो. त्यामुळे त्या टायमार ताका कंप्युटर जाय. आनी ताका जर फाल्यां कंप्युटर शॉपार ल्हान वापराक आसपाक जर कितें अडचण आसा जाल्यार आमच्या प्रत्येक ऑफिसान आमी एक फेलिसिटेशन डेस्क केल्लो आसा आनी थंय डेडिकेटेड कंप्युटर दवरलेलो आसा. तेंच्यांनी तेजो उपयोग घेवन करचो जाय त्या टायमार. मनीसूय दवरलेलो थंय आमचो स्टाफूय ट्रेन केल्लो आसा. ताका जर तो अपलोड करपाक कितें डिफिकल्टी आसा आमचो स्टाफ हेल्प करतलो ताका. इनवॉयस जनरेट करता आसतना तुमी जे म्हटले अमके फील्ड आसपाकूच जाय, ते कितें फॉर्मेट तुमचो आहा काय तेंच्यांनी आपल्याक जाय तसो? फॉर्मेट तेंच्यांनी ते फील्ड आसतकूच जालें. तो फॉर्मेट डिझायन तेंच्यांनी जाय तसो ल्हान मोठो केदो करचो तो तेंच्यांनी ठरोवपाचो. ट्रेडर टू ट्रेडर तेंचो प्रॉब्लेम आहा पळय न्हू. थोडे वयले ट्रेडरान सारकी फॉर्मेलिटी करून आनी सप्लाय बंद केला, मागीर सकल्याकून रिटेलराक सप्लाय पावना, असो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. थंय कितें सोल्युशन? सोल्युशन म्हणजे एक्चुली हे जे वेटांच्यान GSTन मायग्रेट जावपाचो जो प्रोसेस आसलो हो नोव्हेंबरान सुरू जाला, नोव्हेंबर 2016. त्यामुळे जे लोक पयलीं मायग्रेट जाले ते सगळे सुरळीत आसा आनी जे लास्ट मिनिटाक रावल्यात तो पर्यंत अशी आशा धरून की फुडें दुखलात केन्नाय म्हणून असले लोक उरलेले आसा. पूण तांकां सुद्दां मायग्रेशन चालू आसा. न्यू रजिस्ट्रेशनाक सुद्दां लोकांक डिफिकल्टी ना जावची हेका लागून सरकारान 25 जुनाच्यानूच नवें रजिस्ट्रेशन सुद्दां सुरू केल्लें आसा. इनवॉयस जर समज चुकून रॉंग जाता आनी रिटर्न फायल करता कितें तरी रॉंग जाता जाल्यार 5,000 पर्यंत फायन आसता म्हणटा ताका. सो त्या भंयान थोडे फाटी रावता. ना एब्सोल्युटली अशें कांय ना. आतां फाल्यां रिटर्न फायल करतना सुद्दां कितें मिस्टेक जाली, ती मिस्टेक जेन्ना नदरेक येता तेन्ना फुडलो जो रिटर्न फायल करता तितून ताका प्रोविजन आसा की आदलें रिटर्न फायल करतना ही मिस्टेक जाली, ही हांगा आपूण करेक्ट करता, अशें प्रोविजन आसा ताका. ओल्ड जो स्टॉक परचेज केल्लो आसा ताचेर जो टॅक्स भरलेलो आसा तांकां इनपूट टॅक्स क्रेडीट हो तांकां फुडें कॅरी फॉरवर्ड करपाक मेळटलो. ताका लागून एक फॉर्म आसा TRAN 01. ह्या फॉर्मान तेंच्यांनी सगळो आपलो स्टॉक डिटेल दिवपाक जाय आनी ताचेर जो टॅक्स भरलेलो आसा, एक्सायज ड्युटी म्हणा किंवा वॅट भरलेलो आसा, तेजी वजावट तांकां आतां GST भरतना तेजेर मेळटली. ओके, आनी तुमचे CA कितें आसतलें म्हटल्यार तुमी गायड? हय, सरकारान अशें ठरयलां की सुरवातीक आतां लोकांक सुरळीत पडचे म्हणून 1 जुलय ते 10 जुलय पर्यंत आमचे जी ऑफिसां आसा म्हापसा, पणजी, मडगांव, वास्को, फोंडा हांगासर सांजचे 4 ते 6 लोकांच्या एडवायसाक लागून कितें डिफिकल्टीक लागून अवेलेबल आसतले विदावट पेईंग एनी चार्जीस. तशेंच फुडल्या म्हयन्यान जेन्ना रिटर्न फायल करपाचो टायम येतलो 5 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट तेन्नाय हे चार्टर्ड अकावंटंट ह्या ऑफिसांनी लोकांच्या सेवेक लागून उपलब्ध आसतले. आमच्या खात्यातर्फे आमी दोन प्रत्येक जाग्यार शहरांनी 2 फावटी मिटिंगो घेतल्यो अवेरनेसाक आनी त्यो हावसफूल गेल्यो. त्यामुळे अजूनय लोकांचो असो डिमांड आसा की आनीक थंयसर अवेरनेस जावचो म्हणून आमी आतां ह्या म्हयन्याच्या मदीं आनीकूय त्या सिटींनी वचोन अवेरनेस करपाचो आनी ह्या फावटी चडशे लोकांची जी क्वेश्चन आन्सर आसा किंवा क्वेरीज आसा हे घेवपाचो आमचो प्लॅन आसा. गृह आधार येवजणेचो गैरवापर चल्ला अशें मुख्यमंत्र्याचे नजरेक आयलां. इन्कम लिमिटा परस चड जोडपी फामिलींतूय गृह आधाराचे पयशे पावतात म्हूण सरकाराक रिपोर्ट मेळ्ळा. गृह आधारा बरोबर सगळ्या सोशल वेलफेअर स्किमीचो रिव्ह्यू घेवपाक सरकारान सुरवात केल्या. सप्टेंबर मेरेन रिव्ह्यू पुराय जातलो. लाडली लक्ष्मीचे पयशे वाटप वेंचणूक कोडाक लागून खंय फाटीं दवरिल्ले ते आतां सुरू जातले. फेर आढावो घेवप आनी ऑगस्टांच्यान मिड ऑगस्ट बी अशें केन्ना तरी किंवा सप्टेंबर एट द मोस्ट
there will be review on all cases which have been sanctioned so far. पहिली गजाल एक चुकीची बातमी आयली की गृह आधार थांबयली म्हणून गृह आधार थांबोवन ना. गृह आधार स्कीम 1,52,000ची मर्यादा जी आहा पळय ती अपर एक्स्ट्रीम आसा. According to me 1,52,000 is also indicates that people whose financial resources are more than 3 lakh may be still in the scheme. 7th pay जातकच पगारांचे वाढल्या त्यामुळे we will review them, reduce those who are crossed the financial limits and then give the new entrant, because 1,52,000 I think is almost 50% of the total families in Goa. साधारण 3.5 लाख 3.5 ते 3.5 लाख families आहा. तातले जांकां पळय दयानंद सोशल सेक्युरिटी मेळटा त्या कपलाक एलिजिबल ना न्ही गृह आधार. So if you take out 1,38,000 widows and all that, and even if you take out the single part of it, still about 90,000 people are jodpe nahi couple. So 90,000 families go out of 3,50,000. So 152, which is a capping figure, is quite substantial number. You will also agree with it. So let us do the review and then we will consider new. If the review shows that there are some non-eligible, they may be eligible last year, but today they may not be eligible because of rise in income. Ladli Lakshmi has not been stopped. It was not being paid because of the election code. Otherwise letters have gone, money is there in the bank account, more than 25 crores is available. As they exhaust we will give more. त्या हाज्या इलेक्शनाच्या खातीर सगळे स्टॉल जाल्ले, ताका हांव काय करूंक शकना. बुधवाराक गोंयच्या राज्यसभे खातीर भाजपाचो उमेदवार जाहीर करतले. त्या उपरांत पर्रीकार अमेरिकेक खाजगी ट्रिपीर चल्लो. शॉर्टलिस्ट करपाची प्रक्रिया चालू आसा. सगळ्या आमदारा कडेन उलोवप, कोएलिशन पार्टनरा कडेन उलोवप, ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण जातकूच बाय टुमारो आफ्टरनून वी वील फायनलायज एंड मे बी देन आय वील कॉल यू एंड टेल यू, बिकॉज आय हॅव टू गो डे आफ्टर टुमारो, सो वी हॅव टू फायनलायज बाय टुमारो. बाकी सेंट्रलाच्यान अप्रूव बोर्ड आसता आमचो पार्लमेंटरी बोर्ड, इट इज द ऑथरायज ऑथॉरिटी फॉर गिवींग द टिकीट, बट वी रिकमेंड फ्रॉम अवर सायड. आमचें रिकमेंडेशन फाल्यां पर्यंत वचूंक जाय. ऑल कन्सल्टेशन. My personal visit. Why should it become a issue of discussion? I can tell you only this much, that there is a organization called as Brahad Maharashtra Mandal, like Goan Association. This is including all mostly Maharashtra, Belgaum, Marathi speaking people who had invited me in 2016 for their 2 years convention. They have hold convention. 4th July is a Independence Day for US. Next weekend is normally a long holiday weekend. So they have a function on 7th and 8th. So they have called me as a keynote speaker for on 8th. And well, this invitation was given and accepted when I was defense minister. But then as a defense minister I was thinking of planning some visit to US, which we had agreed to visit every quarter, once from the US Secretary of Defense and once from me. So every 6 months I was visiting US. So I was thinking of planning this around that time so that both can be done. But now since I became Chief Minister, they insisted that I still come. सूत्रांकडच्यान मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण राज्यसभे खातीर बीजेपीन प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचें नाव फायनल केल्ल्यात जमा. प्रुडंट मिडिया खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी तुकाराम मराठे. घेऊ एक ब्रेक.